आयतारा काणकोण श्रीस्थळ पंचायतीची ग्रामसभा कोयराच्या विशयावयल्यान बरीच तापट जाली। श्रीस्थळ पंचायत वाठाराक MRF कोयर प्लांट दिलो खरो, पूण कोयर एकठांय करपाचे नवे करकरीत गाडयांक ड्रायव्हर नाशिल्ल्यान तिचो वापरच जायना। उलट गाडी पंचायतीच्या आवारातय दिसना। जाल्यार कांय कडेन लोक कोयर उडोवपाक लागिल्ल्यान गावात नवे कोयराचे जागे तयार जाल्ल्यान गावच्या लोकांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। कारण कचरो निर्मूलन करपा खातीर आणि गार्बेज फ्री गांव करपा खातीर दर एक पंचायतीक MRF नावाचो प्रोजेक्ट दिलो आणि ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत मशिनां, गाडयो आणि बाकीच्यो ज्यो गजाली जाय त्यो सगळ्यो गजाली दिल्यो। पूण बऱ्याचशा पंचायतींनी हो जो प्रोजेक्ट किंवा हे जे काम आसा ते केलेंच ना, खंय तरी कोणशां मारून दवरलें। खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या श्रीस्थळ पंचायतीच्या अशा ह्या गार्बेज प्लांटाची तर सामकीच अवतिकाय जाल्ली। कांय दिसां फायलीं मिडियांतल्यान हो विशय हायलायट जाल्या उपरांत कांय हालचाली सुरू जाल्यो, पूण तसोच विशय तो दपटून उरलो। सध्या आतां आयज सकाळी ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेक होच कचऱ्याचो विशय परत एक फावटी वयर सरलो। कचऱ्याचो विशय वयर सरलो आसतना खास करून भाटपाल आणि खंय खालवणे ह्या दोन जाग्याचेर खंय मेळत त्या पद्दतीन आणि मेळत त्या वेळाचेर लोक मेळत त्या तरेची गार्बेज हाडून हाडमुठीत उडयता आणि नवे नवे प्रश्न तयार जाता असो प्रश्न आयलो। त्याच बरोबर ह्याच प्रोजेक्टा खातीर जी गाडी कचरो एकठांय करपाक दिल्ली त्या गाडये खातीर एक ड्रायव्हर घेवपाचो प्रोविजन विशय सुरू केलो, पूण दुर्दैव अशें की अजूनय खंय तो ड्रायव्हर घेवपूच जालें ना आणि ती गाडी आतां ती तशीच खंय तरी झक मारता। ती गाडी लोकांक दिसतली म्हणून पंचायतीन खंय ती गाडीच आतां खंय तरी लिपोवन दवरला अशा पद्दतीचोय विशय आयलो। आमची श्रीस्थळ पंचायतीन 5 पोस्ट काडले, 4 पोस्ट काडले, एक ड्रायव्हर आणि 3 गार्बेज कलेक्टर। तितून ऑगस्ट म्हयन्यान तेजी इंटरव्यू जाल्ली, तें इन्विटेशन केल्लें, डिस्प्ले केल्लें आणि 2 कॅन्डिडेट अशें म्हणटाले ते, पण अजून म्हळ्यार ते कॅन्डिडेटांक घेयना। ऑलरेडी 6 जण कलेक्टर आले पळय तांकां घेतले गार्बेज कलेक्टर, आणि गाडी आहा ती खंय अननोन प्लेसीचेर व्हरून दवरली आसा, खंय आहा ती सुद्दां खबर ना। कोण खंयची बरी कामां यूज करता, खंय यूज करता तेजी बी आमकां कांय खबर ना। पयलींची ग्रामसभा जाल्यार तुमी केन्ना घेता, एवरी टायम तेचो आन्सर म्हणटा ना, आनी व्हिडिओन एप्रुवल दिला, डायरेक्टरांक इंटरव्यू घेवपा जाय, पयशे आमकां रिटर्न घेता। हांव कितें म्हणटा, आमचो प्रॉब्लम जाता न्हू, आमची गार्बेज आहा, आमच्या ऑफिसाची गार्बेज आहा, कलेक्ट करपाक तुमी सारकें जेन्ना गाडीच ना तेंचे फुड्यान जाल्यार, आनी गोवोरमेंटान ताका वयल्यान गाडी दिल्ली आसा। मोस्टली केसीस कितें जाता, ड्रायव्हर गोवोरमेंटाची फेसिलिटी लेट पावता। पण ह्या गोवोरमेंटाची फेसिलिटी ऑलरेडी पावले आसा, पण हे कित्याक खंयची पॉलिटिकल प्रेशराचेर एक ड्रायव्हराक अपॉयंट करना म्हणून खबर ना म्हाका। कितले टायम जालो गाडी दिल्यार? अरावंड 8 म्हयने सुमार जाले गाडी येयल्या, 7-8 म्हयने जाले, आनी इंटरव्यू घेता 2-3 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले। ती कसली गाडी? गार्बेज कलेक्ट करता ती आसता पळय तुमी। पूण प्लांट स्टार्ट जालो तुमगेलो? प्लांट तेमी व्हरतात गार्बेज, प्लांट स्टार्ट करून तेजें काम चालू आसा, पण ऑलरेडी तेमी स्टाफ घेतलो न्ही। हांव कितें म्हणटा की हांव अपील करता। आणि दुसरी गजाल वाटेर खंय तरी गार्बेज उडयता म्हणून इश्यू आयलो ग्रामसभेक, कितें? ते आतां जे आमचे जंक्शन आहा पळय खालोडे पूल आसा पळय, ते लोक खंयचे अननोन लोक येता, पयलींचे नॅशनल हायवे ताजे लोक येता न्ही, ते काडटा आनी गार्बेज उडयता। सो आमी हें केलें पंचायती की तुमी ते टायर मारचें प्रोटेक्शन, कित्याक ते लोक डायरेक्ट उडयले उदकां उडयता, उदकां डायरेक्ट दर्यांत वयता, सो ते स्टॉप जावचें म्हणून। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।